लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान 16 ओळी 19 ते 31. गिरेस्त मुनीस आणि लाजार वापर. कोण एक गिरेस्त मुनीस आसलो. तो तांबडी आणि नाजूक सोणी वस्त्रां न्हेसतालो आणि दिसाच्या दिसा बोरी बोरी जेवणां करून दादोशी जियेतालो. आणि लाजार नावाचो एक भिकारी सगळोच चौनांनी भरून ताच्या दारवंट्याशी पडून आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेले पोट्टा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चौनां लेवताली. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आणि ताका व्हरून उरलो. यमकोंडांत आटेविटे भोगता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून अब्रामाक आणि ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक पयस देखले आणि अशी बोब मारली. अब्राम बापा, मुझे चुचुरे दोर आणि आपल्या बोटाची थेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीव थंड करूंक लाजाराक धाड. कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आणि अब्रामान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं वरातून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात. तेय हे वळवळ्यांचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हळें, तशें न्हय अब्राम बापा. मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते जिवीत बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना.